गोवा पोर्ट अँड डॉक एम्प्लॉईज युनियन हो पोल्युशनाचो विरोध हा सारको. आता गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जो आहा हेंच्यांनी जेन्ना पळय ते नॉर्म्स घालतले फाल्यां आतां जेन्ना पळय आमकां कन्सर्न दितले तेंच्यांनी नॉर्म्स घालपाचे आनी ते नॉर्म्स स्ट्रिक्टली फॉलो करपा लावपाचे आनी फॉलो तर करना ताका एक टायम लिमीट दिवपाची. ही पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान घालपाची कित्याक दे आर द ऑथॉरिटी कन्सर्न दिवपाचे ना दिवपाचे ते. आयनवराचेरूय पोल्युशन जातालें पण ते आमी कंट्रोल केल्लें. त्याच भशेन हांव मागता कित्याक आतां कोलाचेरूय तर पोल्युशन जातलें तें कंट्रोल करपा जाय. हेका कितें सोल्युशन आसतलें, सोल्युशन ना म्हणून ना, खंयच्याय हेजेर सोल्युशन आहा. तर म्हाजें एकूच मागणें की गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हेंच्यांनी एक मिटींग घेवची, जाय जाल्यार आमकांय आपोवपाचें थंय, आमकां प्रॉब्लेम ना येवपाक तांकां, पूण ते द ऑथॉरिटी पीपल, ऑथॉरिटी बॉडी तेंच्यांनी ही कंडिशनां घालची. So you mean to say banning of coal is not the final solution? नो, इट इज नॉट फायनल सोल्युशन. एमपीटीन आता सद्याक सिंगल सीटीओ मागलेलो आसा. हो सिंगल सीटीओ जर एमपीटीक मेळ्ळो जाल्यार एमपीटी कडेन आज 11 बर्थ आसा, त्या भायर मोरीन डॉल्फिन आसा आनी आउटर एंकराकय एमपीटी लोडिंग अनलोडिंग करपाक शकता. ते मेळ्ळे उपरांत एमपीटी लिबर्टी आसतली की खंयच्या ऑपरेटराक खंयचो कार्गो हँडल करपाक कितले क्वॉन्टिटी दिवचे. आनी ताका लागून आज जे कोल टर्मिनल आसा तेंचेर एमपीटीची कांयच ऑथॉरिटी ना, म्हणून हे थोडे पोल्युशन जाता. तरी सुद्दां हे जर पोल्युशन कंट्रोल करपाक जाय जाल्यार एमपीटीक सिंगल सीटीओ मेळपाक जाय.